स्पीकर सर, म्हजो पयली सप्लिमेंटरी आज म्हाका जें उत्तर मेळ्ळां तातूंत मंत्र्यान जें उत्तर दिलां तातूंत 36 नॅशनल मॅचीस तिलक मैदानाचेर जाल्यो 3 वर्सां भितर म्हणून रिप्लाय मेळ्ळा. म्हाका मंत्र्याक विचारपाक जाय हाज्या अतिरिक्त आनी कितें थंय गेम्स जाल्या नाजाल्यार आनी कितें जालां थंय त्या कॉम्प्लेक्सान तिलक मैदानाचेर? स्पीकर सर, आमचे फिफा अंडर-17 ज्यो मॅचीस जाल्ल्यो आशिल्ल्यो त्या संदर्भात आमचे प्रॅक्टीस मॅचीस सुद्दां त्याच तिलक मैदानाचेर जाल्ल्यो आशिल्ल्यो. एक नेदरलँड आनी इंडियाची आमची टीम जी आसा ती फ्रेंडली मॅच थंय जाल्ली आशिल्ली. ताचे व्यतिरिक्त आमचे सेंट एंथनी हायस्कूल जी आसा त्याच प्रमाणे सेंट एंड्रू हायर सेकंडरी आसा, जोसेफ इन्स्टिट्यूट आसा, फुटबॉल एक्झिबिशन मॅचीस अमॉंग द प्रिस्ट, ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी उत्तर हांवें ऑलरेडी आदरणीय आमदाराक दिल्ले आसात. आणि त्याच प्रमाणे आय लीग मॅचीस जाल्ले आसात आणि त्याच प्रमाणे आमच्यो नॅशनल गेम्सा खातीर तोवूय आमी ग्राउंड्स वापरलेलो आशिल्लो. स्पीकर सर, मंत्री स्वता एक स्पोर्ट्स पर्सन आसा आनी आज हे तांणी जे आन्सर दिला ताजे प्रमाणे पळोवपाक गेले जाल्यार 365 दिसांतले अरावंड 30 दीस हो ग्राउंड एवरेज ऑन एन एवरेज यूज जाला अशें हें जाता. स्पीकर सर, जेन्ना आज गव्हर्मेंट येदो मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करता ताजे हेतू कितें आसता की ताजो बेनिफीट पयलो म्हणटा तो सगळ्यान प्रायोरिटी वायज गोंयकारांक मेळचो आनी मॅचीजूय जावच्यो, नॅशनल मॅचीस जावच्यो, आमच्या भुरग्यांक ते पळोवपाक मेळच्यो, तांकां इन्स्पिरेशन मेळचें, हें सगळें आसा. पूण गोंयकारांकूय ताजो बेनिफीट जावचो हे सगळ्यान मोठो हेतू आसा. आज आमच्या ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान वेगळ्यो वेगळ्यो हे काडल्या, म्हणजे फिट इंडिया मुवमेंट जावं, तुमी खेलो इंडिया मुवमेंट जावं, हाच्या अंतर्गत आमचो प्रायम मिनिस्टर जे स्वप्न पळयता म्हणजे 2047 एक विकसीत भारत जावचें म्हणून, तातूंत भितर आमची भुरगीं फीट जावचीं हो सगळ्यान मेन हेतू आसा. आज आमी पळयतात की आमचे जे पॉप्युलेशन आसा तातूंतल्यान मेजॉरिटी एक तर यूथ आसा आनी भुरगीं आसा आनी हांकां सपोज तुमी स्ट्रॉंग करपाना जाल्यार म्हाका दिसता विकसीत भारत खंय तरी आमी फाटीं पडत. पूण त्या खातीर हांव मंत्र्या कडेन पयली म्हजी विनंती आसा की आज जेन्ना आमी स्कुलांनी बसून पळयता की आज पीटी खातीर एकूच एक क्लास आसता आनी तेय बी आउटडोर ना. आज सगळ्या स्कुलां कडेन प्ले ग्राउंड्स ना आनी त्या खातीर आउटडोर एक्टिविटी म्हणटा ती सगळी बंद जाल्या. आमी सगळे हांगा मेंबर्स जे हांगा हॉलान बसल्या, आमच्या ऑगस्ट हावजान बसल्या, ते खंय ना जाल्यार खंय आमी इंडिपेंडन्स डे खातीर सकाळी फुडें सगळ्या प्रोग्रामांक वता आनी आमी त्या प्रोग्रामांनी कितें पळयतात की आमची भुरगीं जी आसा, यंग भुरगीं, ती एक एकदां थंयच घुंवळून पडटा, म्हणजे सकाळी फुडेंच. हाजें कारण कितें? एक तर फिजिकली एक्टिविटी ना, तांची इम्युनिटी डावन आसा, वेगळे वेगळे कारणां आसा. पूण म्हाका दिसता फिजिकल एक्टिविटी आज आमच्या खंयच्याच भुरग्याक आज तितली ना. एक तर ग्रावंडाचें कमीपण आसा, नाजाल्यार ग्रावंड आसून तिलक मैदाना सारकें तांकां यूज करपाक मेळना. सो म्हाका दिसता की खंय तरी सरकारान हाजेर गंभीर्यान विचार करपाक जाय आनी हा तिलक मैदान आमी 30 दीस यूज करता जाल्यार ताजे इतलो मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करून 330 दीस तो खाली उरता. सो तो खाली कित्याक उरचो? तो वायट एलिफंट जावपाक ना. आनी त्या खातीर म्हजें सगळ्यान पयली डिमांड आसा की हें जें आसा हें आमच्या गोंयकारां खातीर ओपन आसचें, नॉट ओन्ली फॉर स्कुल्स नाजाल्यार क्लब्स नाजाल्यार सोशल ऑर्गनायझेशन, तांकां तर तुमी दिताच आनी तशें हें करता. पूण आमची जी भुरगीं आसा, म्हणजे म्हाका याद जाता आमच्या भुरगेपणांत आमी स्कूल काबार जालें की आमी रोखडेच ते तिलक मैदानार वताले. तेन्नाय इंटरनॅशनल मॅचीस जाताल्यो थंय, नॅशनल मॅचीस जाताल्यो थंय. आमचे साळगांवकार देंपो थंयच प्रॅक्टीस करताले, थंयच बऱ्यो मॅचीस जाताल्यो. सो म्हजो पयलो एक प्रश्न हाका आसा, मिनिस्टराक आसा की आमच्या गोंयकाराच्या भुरग्यांक नाजाल्यार आमच्या स्कूल गोईंग भुरग्यांक ताजें बेनिफीट मेळटलें की ना? स्पीकर सर, आदरणीय आमदारान जे प्रश्न जो केल्लो आसा तशें अजून पर्यंत म्हज्या खात्या कडेन किंवा म्हज्या स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन तशें अजून पर्यंत तशें रिक्वेस्ट काय आयलें ना. हो तुज्या प्रश्नाचें उत्तर जावन आसा. स्पीकर सर, म्हाकाय दिसता की आमची गोंयची भुरगीं जीं आसात तीं भुरगीं खेळून सवरून आपले हेल्थाची पयलू काळजी घेवपाक जाय, तातूंत आमी तंतोतंत आमी 100% एग्री करता. परंतु फुडाकार घेणारो आसपाक जाय. आणि हो जो आमचें मैदान जें आसा स्पीकर सर, तें मैदान इंटरनॅशनल स्टँडर्ड
ताजे प्रमाणे सगळे काही गोष्टी फॅसिलिटी थंय आमी अवेलेबल करून दिल्ले आसात आणि हो जे मैदान जे आसा ते मैदान फक्त फुटबॉल खेळा खातीर आज त्या तरेची जी फॅसिलिटी अवेलेबल करून आमी दिल्ली आसात. आदरणीय आमदारान जर फुडाकार घेतलो म्हणून जायना, ताजे मेंटेनन्स, कारण आज आमी बरेचशा संपूर्ण गोंयान ज्या वेळाचेर आमी एक नजर मारता अशे तरेचे आमचे कॉम्प्लेक्साचे भायर विविध ग्राउंड्स आसात. त्या ग्राउंडाचेर आमी जर उगडे जर दवरले जाल्यार तातूंत तर जी परिस्थिती कशी निर्माण जाल्ली आसा ही आमी स्वताच्या उगड्या दोळ्यांनी आमी पळयलेली आसा. म्हणजे जबाबदारी जो पर्यंत घेणारो ना तो पर्यंत स्पीकर सर ही सगळी मागणी जी आसा ती आमी तशी कन्सिडर करपाकूच शकना. कारण हेजो अर्थ अशें न्ही की आमी टिळक मैदान जें आसा तें कोणाक ओपन करपाक शकना. अशे कितलेचशे तरेचे हांव नांवां घेतात. बेनावली आमी ग्रावंड दिल्लो आसा, लोकल्सांक दिल्लो आसा. उतोर्डा सारकेलो आमी ग्रावंड दिल्लो आसा लोकल्साक. तशी आमकां रिक्वेस्ट आयिल्ली आसा आनी तेजे मेंटेनन्स करपाची जबाबदारी त्या एक तर त्या क्लबांनी घेतिल्ले आसात किंवा विलेज पंचायतीन घेतिल्ले आसात. हांगा तुजी म्युनिसिपालिटी भितर येता. ज्या वेळाचेर हो जो ग्रावंड जो आसा जेन्ना खरोखरूच तो जर लोकां खातीर जर आमकां जर ओपन जर करपाक जर जाय जाल्यार त्या अनुशंगान आमी बऱ्योचश्यो काही गोष्टी करपाक शकता. पूण तेजे खातीर आमी टायम आमी स्पेसिफाय करतले आनी अशी जर रिक्वेस्ट जर आसा जाल्यार आदरणीय आमदारान आमच्या कार्यालया कडेन संपर्क सादचो. म्हाकाय खबर आसा तुका म्हाका कितें विचारपा आनी म्हजे कडल्यान तुका कितें उत्तर जाय. आमचे भुरगे ग्रूम करपा खातीर तांकां नर्चर करपा खातीर आमी डेफिनेटली ह्या गोष्टीचेर आमी विचार करतलेत. कारण एंटायर गोंयान भितर जें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आज उबें केल्लें आसा स्पीकर सर, इट इज मेंट फॉर द पीपल ऑफ गोवा. आजचे आमचे तरणाट्या खातीर आसा. पूण दुख्खाची गजाल म्हाका अशी दिसता की आज भुरगे खेळपाचें सोडून जाणटेले आमचे कडेन बरेचशे फावटी वॉकिंगा खातीर बाकीचे सगळे योगा खातीर आमचे कडेन ग्रावंड मागपा खातीर येता. पूण भुरग्यांची तशी अजून पर्यंत मानसिकता डेव्हलप जाल्ली ना. म्हणजे अपील आहा सगळे म्हजे ह्या सभासद जे आसात तांच्यांनी भुरग्यांक स्पोर्ट्साक प्रमोट करचे. ज्यो काही गोष्टी इन्फ्रास्ट्रक्चर किंवा फॅसिलिटी ज्यो आमचे कडेन ऑलरेडी एक्झिस्टींग ज्यो आसात, ज्यो एक्झिस्टींग फॅसिलिटी तांकां दिवपाचो आमचो हर तरेचो प्रयत्न आसतलो. हेजो अर्थ अशें न्ही की आमी काडटले आनी तुमचे कडेन दितले, पूण ताजी कुयदाद घेवप सुद्दां तितलीच जबाबदारी आहा. आदरणीय आमदारान ते जबाबदारी त्या ग्रावंडाची घेवची. ताजे खातीर जो कोण येतलो ताका आमी स्पेसिफीक टायम सुद्दां जर तसो जशें आमी बाकीच्या ग्रावंडा खातीर दिल्लो आसा स्पीकर सर तसो सुद्दां आमी एक टायम ताका दिवपाक शकतात 4:30 to 6:30 हेजे दरम्यान. पूण तांचे आयडेंटिटी कार्ड सुद्दां तितलीच मॅन्डेटरी आसतली. कारण ह्या वास्को सारकेल्या शहरान भितर बऱ्योचश्यो काही गोष्टी आमी पळयतात आनी ताजेर मागीर कोणाक ब्लेम करप कोणाक ना ब्लेम करप ह्यो सगळ्यो मागीर गेम जाता. तितून गेम जावपाक जायना म्हणून काही गोष्टी रेस्ट्रिक्शन सुद्दां आमकां हाडचे पडटले. पण रिस्पॉन्सिबिलिटी तुमी घेवचे पडटले. दुसरी गोष्ट कंटिन्यू करता आसतना एखाद वेळ थंय मॅचीस जर घेतले किंवा टुर्नामेंट जर घडोवन हाडटले जाल्यार टुर्नामेंटा खातीर तुमी स्पेसिफीक आमचे कडेन रितसर जो आमचो फॉर्मेट जो आसा तो फॉर्मेटान भितर तुमी अर्ज करून ताजी आमचे प्रायर परमिशन घेवचें पडटलें. तिसरी गोष्ट आसा स्पीकर सर की एखाद वेळ आमचे सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी हांव म्हणटा आमचो ग्रावंड एखादो आय लिग्स जाता किंवा बाकीचे वेगळे वेगळे कार्यक्रम जाता किंवा थंय इव्हेंट घडोवन येतात. हे सगळ्यो काही गोष्टी जर करता आसतना तांकां प्रिपरेशन करपा खातीर ताजे पयलू आमकां 2 दीस जे आसात थंय ग्रावंड तसो अवेलेबल करून दिवपा खातीर आमकां खूब डिफिकल्टी आसतलें. आतां एक्झॅक्टली आमदार कितें जाय हें ताणीं सांगचें त्या प्रमाणे हांव स्पेसिफीक तुका मुखार उत्तर दितां. स्पीकर सर, जे मंत्र्यान सांगलां ते कांय प्रमाणार बरोबर आसा. पूण भुरगीं आज ग्रावंडार कित्याक येना तांकां विचारचे परस आमी तांकां ग्रावंड कितले दिल्या. वास्कोचेच हांव उलयतां. आमचे कडेन ग्रावंड ना जाल्यार भुरगीं खेळपाक खंय वतलीं. आज आमचो MPT म्हणून एक ग्रावंड आशिल्लो जो म्हज्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीन पडटा आनी थंय सगळे भुरगे म्हणटा ते म्हणजे दीस रात थंय आसताले. म्हणजे इतलो तो क्रिकेटींग म्हणजे इवन रणजी मॅचीस जावन जाल्यार ती बांदोडकर फुटबॉलाची ट्रॉफी जावन सगळे बऱ्यो बऱ्यो गेम्स थंय जाताल्यो. आज तो पळोवपाक गेला जाल्यार सामको वायट अवस्थेन आसा. MPN ताजेर आपलो मालकी हक्क दवरला आनी थंय ग्रावंड सोडून ते आतां थंय ट्रक टर्मिनस करपाक सोदता. म्हणजे भुरग्यांच्या जाग्यांचेर तुमी एनक्रोच करून थंय ट्रक टर्मिनस करपाक सोदता. सो ती एक हें आसा. हांव मिनिस्टरा कडेन मागता की तो पसून ग्रावंड आज GCA आज तो ग्रावंड आपूण मेंटेन करपाक रेडी आसा. फक्त सरकारान खंय तरी MPA कडेन उलोवन तो ग्रावंड आमच्या ताब्यान घेवपाक जाय. स्पीकर सर कितेंय उलयलें आमी सांगलें जाल्यार पसून भुरग्यांक आज ग्रावंडार परत एकदां हाडप
आनी तांकां फिजिकली फीट आज फक्त शिक्षणान सामको बरो हें जालो म्हणून बरो भुरगो जायना, तो मेंटली फीट आसपा जाय, फिजिकली फीट आसपा जाय. आनी ताज्या खातीर मंत्र्यान जें सांगलां, हांव फुडाकार घेवपा रेडी आसा. आनी तुमचे कंडिशन्स आसा, तुमी सांगले तुमचे मॅचीस केन्ना जाता ताचे 10 दीस पयलीं तुमी दिवनाकात ग्रावंड कोणाकूच, ते मेंटेनन्स करया. ती जबाबदारी आमी घेवपाक शकता. पुणून म्हजो इतलोच रिक्वेस्ट, एक विनंती कशी, आमच्या भुरग्यांक तो ग्रावंड डिप्रायव करनाकात. आमी कित्याक तुमची कंडिशन्स आसा ती सगळी कंडिशन्स मान्य करपाक रेडी आसा, जबाबदारी घेवपाक रेडी आसा. पूण आमची हांगा बशिल्ले सगळ्या मेंबर्सांची आज जबाबदारी आसा की आमची भुरगीं मोबायलाचेर कमी आसून ग्रावंडार चड आसप आज काळाची गरज आसा, जाचे इफेक्ट्स आमकां थोड्या टायमान मोबायलाचेर उरत रावले जाल्यार कळटले. पूण त्या खातीर मंत्र्या कडेन मागता की हो ग्रावंड तुमी कंडिशन्स कितें आसा ती आमकां सांगची. आमी रेडी आसा, आमी जबाबदारी घेतात. पूण प्लीज एक आमकां एश्युरन्स दिवचें की हांव म्हणटा की फुल्ली ओपन करनाकात, एकदम सामकें जाय ताका खेळपाचें अशें करपाचें जोडून इल्ले फेज वायज आमी इल्ले करून आमी जाता तितल्या भुरग्यांक थंय हाडपाचें करया. स्पीकर सर, म्हजे पयलेच भाशणांत हांवें सांगिल्लें आसा की आमी भुरग्यां खातीर ग्रावंड आमी खंयचोच डिप्रायव केले ना आनी मुखारूच करपा ना. आनी म्हजे ह्या 2-2.5 वर्साच्या कारकिर्दी भितर म्हाका दिसता मॅक्झिमम ग्रावंड जर कोणी जर ओपन जर केल्ले आसात जाल्यार पब्लिकाक बरेचशे ग्रावंड आमी ओपन करून दिल्ले आसात. आदरणीय आमदारान जो प्रश्न जो केल्लो आसा त्या प्रश्नाक ताणें आमकां रितसर प्रपोजल दिवचें, कशें कशें टर्म्स एंड कंडिशन आमी घालया आनी त्या प्रमाणे आमकां आमी दिवपाचें ताका हांव दिवपाक ताका एश्युरन्स दिता. हातून कांय दुम्मत ना. पूण जबाबदारी इतलेच फावटी घेवपाक ताजें मेंटेनन्स आनी ताजें केअर मेन म्हळ्यार कितें आसा. हांव परत वतां, हांव बरेचशे फावटी वता आसतना परत हांव आदरणीय आमदाराक हांव याद करून दितां. बरेचशे ग्रावंडाचेर आमी जर ओपन दवरले थंय वेगळे म्हणजे सोऱ्याच्यो बाटल्यो थंय असतात, बियरीचे कॅन्स असतात, तातूंत भितर वेगळे जे बॉटली वडयलेले असतात. ही सगळी सुद्दां जबाबदारी घेवप ही त्याच फुडाकार घेणाऱ्याची आसा. आनी यदा कदाचित फाल्यां सकाळीं आमी तुमकां ग्रावंड दिलो, हांव ह्याच ह्याच फ्लोराचेर हांव क्लियर करतां, यदा कदाचित आमकां ह्यो सगळ्यो कांय गोश्टी आडळ्यो जाल्यार आनी आमचे कडेन ऑप्शन आसना. कारण ग्रावंड जर आमी ओपन केल्लो आसा तो क्लोज करपा खातीर हेजेरूय थोडोसो रितसर अभ्यास करून आमदारान प्रपोजल दिवचें, नाल्यार ताणीन जबाबदारी घेवची. आमी तुमच्या खातीर एक स्लॉट दितात जशें आमी बाकीच्या ग्रावंडा खातीर दिल्ले आसात त्या स्लॉटा प्रमाणे आमी काम करुया. पूण एकूच गोश्ट हांव प्रत्येक म्हणजे गोंयचे भुरगे जे आसात ते गोंयच्या भुरग्यांक प्रमोट करपा खातीर, तांकां डेव्हलप करपा खातीर जितले आमचे कडेन पॉसिबिलिटीज ज्यो आसात ते एक्सप्लोर करपाच्यो म्हजो प्रथम प्रायोरिटी जावन आसा. सर म्हजो लास्ट सप्लिमेंटरी एक हांवें मंत्र्यान उत्तर दिलां म्हाका की थंय लिकेजीस ज्यो आसा, हांव खरोखरच आभारी आसा तांचो. आमी लक्षांत हाडून दितकूच रोखडेच ताणें एस्टिमेट केलो. ह्यो एस्टिमेट जाल्यो आतां म्हाका दिसता एक 8 दीस जाले एस्टिमेट जावन पसून. सो हें काम कितले बेगीन स्टार्ट जावंक शकता, कित्याक नाजाल्यार थंय डॅमेज चड जावंक शकता. स्पीकर सर, एडमिनिस्ट्रेटीव एप्रुवल ऑलरेडी ताका दिल्ले आसात. विदीन 8 days भितर हांव तें टेंडर फ्लोट करतां आनी आफ्टर हो सगळो प्रोसिजर जाले नंतर वर्क ऑर्डर जे दिसा आमी इशू करतले थंयच्यान 180 days भितर आमी हो जो लिकेजीस किंवा जो रिपेर आमकां करपाक जाय तो पूर्ण करून घेवपाचें म्हजें ह्या सभागृहान उतर जावन आसा. सर आनी एमपीटी ग्रावंडाचेर तुमी अजून कांयच सांगूं ना. ह्या एमपीटी ग्रावंडाचेर सद्या तरी म्हजे कडेन ताजे डिटेल म्हज्या हातान ना. पूण हो ग्रावंड जो आसा पळय न्ही तो आमच्या पोजिशनाक आसा. तेजे फाटल्यान कितें जालें ताजें म्हाका दिसता आदरणीय आमचे मुरगांवच्या आमदारान सुद्दां हो विशय केल्लो आशिल्लो. डिमांडा वेळाचेर सुद्दां तुमी केल्लो आसा. डेफिनेटली हांव म्हज्या सगळ्या ऑफिसरां कडेन बसून ह्या संदर्भान चर्चा करतात आनी तो परत ग्रावंड घेवपाचो आमकां कितें पॉसिबिलिटी आहा त्यो पळयतां आनी नंतर तुमकां हांव उत्तर दितां. आमी पर्सनली बसून मागीर उलोवन खबर करूं. निलेश काब्राल आसा ते वाचलो आनी 180 डेजाचें तेणें क्लॅरिफिकेशन दिलां. म्हाका इतलेंच मागपाक जाय हेजे पयलीं कॉन्ट्रॅक्टर जे तिलक मैदान आतां कॉन्ट्रॅक्टर जातलो तयार आनी ते ओपन बीड आसता आनी ओपन बीड आसता कोणूच येवन बीड करता एज पर क्रायटेरिया. पूण हांवें पळयल्लें आसा की अशें आमच्या मतदारसंघान ग्रावंड आशिल्लो खंयचे तरी सिम्पलॅक्स म्हणून कंपनीन घेतलो आनी तो म्हाका तुमी स्पिकर सर आसतना स्पोर्ट्स मिनिस्टरान तुमी कन्सल्टंट दिल्लो तो आज पासून ग्रावंड जायना स्पिकर सर. हांव फक्त मंत्र्याक रिक्वेस्ट करता बाबा असले कॉन्ट्रॅक्टर जे काम करना तांकां डिवायड कर पयलीं ना तूं तांकां ओपन दवरता आनी ते काम करना फक्त कॉन्ट्रॅक्ट घेता आनी मागीर आमकां त्रास जाता. नाल्यार 180 days तुवें उतर दिल्लें आसा पळय. निलेश बाब हो क्वेश्चन तोच सांगता सर. म्हाजे इंग्लिशीन उलयता जाल्यार तुका कोंकणी कळूना ताका
Sir, Speaker, sir, my thing is that he has promised 180 days on giving the work order. My thing in his department, there are contractors who have already taken works and who are not doing works. Are these contractors going to be debarred from taking works in his contract of 180 days of Tilak Maidan is my question to him. Because from my past experiences, I'm telling him, whether he will consider that these contractors who have defaulted in his sports department in doing various works will be debarred from this tender is my question to him, Speaker. Sir. Very, very plain question, Speaker. Sir. स्पीकर सर प्रश्न असा फक्त तिलक मैदानाच्या संदर्भात तरी असताना तुझे उत्तर दिवपाचो हांव प्रयत्न करता जे कितें 180 डेजा भितर हांवें काम पूर्ण करून घेतलो हे म्हगेले ह्या फ्लोराचेर एश्युरन्स आसा कारण हेजे पास्ट हांवें करून दाखयलेले आसात नॅशनल गेम्साक आमी टायम दिवन सुद्दां तेजे पयलू काम करून घेणारे आमगेले स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट आहा आनी सबोद येदा कदाचित खंयचो कॉन्ट्रॅक्टरान जर कितें जर असो विशय जर केलो जाल्यार ताका कायदेशीर नोटीस तेजें काम सुद्दां टर्मिनेट करपा खातीर आमी ऑलरेडी घातिल्लें आसा ताचे विटनस मॅडम डिलायला लोबो आहा मॅडम आसा काय ना ते तांकां सांगपाक जाय कारण बरेचशे जाणांक खबर ना जे वेळाचेर हांवें हे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट घेतिल्लें आसा स्पीकर सर त्या वेळाचेर जे वेळाचेर म्हाका काही गोश्टी घेवपाक जाय त्यो हांवें प्रायोरिटी आनी हार्ड डिसिजन घेतिल्ले आसात आनी कोणाकूय ह्या संदर्भात कितें जर सांगपाक जर आसत जाल्यार डेफिनेटली आय एम गोइंग टू सपोर्ट कारण हांव प्रत्येक म्हजें इन्फ्रास्ट्रक्चर जें आसात तें म्हजें पर्सनल अशें इन्फ्रास्ट्रक्चर घेवन हांव काम करतां कारण हांव कोणाचे हांगसर लाड बीड करपा खातीर हांव हांगसर आयलें ना हांव लोकांच्या आमच्या गोंयच्या लोकां खातीर वावलो तुमी स्पीकर हांव डायरेक्ट सांगता लाड वेळा प्रश्न विचारला हांवें फक्त स्पेसिफीक प्रश्न विचारला जाल्यार तुका स्पेसिफीक आय एम गोइंग टू गेट इट डन न्हू ना तशें न्ही गेट इट डन सी तूं गेट इट डन तशें जायना कायदो कितें सांगता की कॉन्ट्रॅक्टर जो आसा कोणूय बीड करूं शकता म्हाजें तुका स्पेसिफीक क्वेश्चन आसा की जे फाटले डिफॉल्ट केल्ले कॉन्ट्रॅक्टर वेदर दे वील बी पार्ट ऑफ दीस कॉन्ट्रॅक्ट हे प्रिस्पेक्ट तूं हेजेर लाड बाड करपाक ते मागीर पळया हांवें स्पेसिफीक जाला तुजे कडेन कित्याक तुवें 180 डेज प्रॉमीस केला सपोज जर कॉन्ट्रॅक्टर पोत्तून तसलो फालतू मेळलो तूं कसो ते प्रोसिजर 180 डेज लागता काडपाक ताका स्पीकर सर स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा कडेन जितली कामां पयलू केल्लीं आशिल्लीं आनी ते जर डिफॉल्ट जर जाले आनी ताणेन ह्या कामाक सुद्दां जर ताणेन कोर्ट जर केलें जाल्यार डेफिनेटली ह्या विशयाचेर आमी फुडाकार घेतले आनी ताका डिबार करपाचो आमचो प्रयत्न आसता लास्ट क्वेश्चन चेंजी what the situation is, we have to just mention. टिळक मैदाना पुरतोच राव वास्कोचेच सांगता स्पीकर सर आतां आमच्या दाजी सरकारान आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराक विचारले तेच्या आन्सरूय दिला तेंचे कडेन कोण एप्रोच जाल्या उपरांत ते डेफिनेटली परमिशन दिता म्हणटा म्हाजो स्पेसिफीक एकूच प्रश्न आहा तिलक मैदान वास्कोच सांगता वास्कोचेच सांगता वास्कोन त्याचे इतले एथलीट आसतले फुटबॉल प्लेयर आसतले एथलेटिक्स पार्टिसिपेशन आसतले जे खंयच्या खंयच्या फिल्डाक डिसिप्लिनांनी आसतले आतां तांकां जे एथलीट आहात तांकां जर प्रॅक्टीस करपाक जाय तुज्या ग्रावंडार तिलक मैदानाचेर मॉर्निंग इवनिंग जो स्कूल गेम्स नॅशनल गेम्स स्टेट लेवल पार्टिसिपेट जाता ते जे एथलीट्स आहात तुजे कडेन ते लिस्ट आहा वास्कोचेच हे इम्प्लिमेंट सगळ्या गोंयभर जाता सगळ्या ग्रावंडार वास्कोचे तिलक मैदानाचे तुजे एंटायर ते लिस्ट आहा तुजे कडेन आसा जाल्यार तांकां मेंबरशीप म्हणजे थंयसर तुजे ग्रावंडाचेर जे ऑफिसर्स आहात ओ स्टाफ आहा तेचे कडेन लिस्ट आसा की ना आनी ते थंय येवपाक तेंचे आयडेंटिटी कार्ड केला की ना कित्याक सांगता आयज एथलीट्स जे आहात जे जे डिफरंट डिसिप्लिनांनी पार्टिसिपेट जातात तांकां खंय तरी आयज ग्रावंड मेळना आनी तांकां मॉर्निंग इवनिंग सेशन्स इम्पॉर्टंट आसतात आनी तांकां ग्रावंड ओपन जायो आतां ह्यो ओपन करपाक तुवें कितें प्रोविजन तेंच्या खातीर एथलीट्सां खातीर केलां स्पीकर सर हांवें म्हाका दिसता ह्या प्रश्नाचें उत्तर ऑलरेडी दिल्लें आसा हांवें म्हणिल्लें आसा स्पीकर की आज पर्यंत आमकां अशे तरेचे रिक्वेस्ट केन्ना कांय आयले ना ना एथलीटांचे रिक्वेस्टाक रावो नाका एथलीटान तुजे कडेन रेकॉर्ड आसतलो डिपार्टमेंटान खंय खंय स्कूल लेवल पार्टिसिपेट जाता ताका एथलीट रेकॉर्ड आहा तो तुवें करून तांकां दिवपाचो तूं तेंच्या रिक्वेस्टाचेर रावो नाका ना स्पीकर सर हांवें ऑलरेडी म्हणिल्लें आसा की ग्रावंड जो आसा तो ओपन फॉर ऑल आसा म्हज्या गोंयकारां खातीर आसा एथलीट्सां खातीर आसा भुरग्यां खातीर आसा हांवें ऑलरेडी सांगिल्लें आसा अशें जर कितें जर प्रपोजल असलें जाल्यार डेफिनेटली आमी अलाव करतले हांवें म्हणिल्लें आहा कंडिशन वायज आमी करतले फाल्यां सकाळीं एथलीट जालो आमी ताका ग्रावंड ओपन करून दिलो आनी ताणेन त्या ग्रावंडाचेर सामकें बारा बिरेस्तार करपाचो प्रयत्न केलो दॅट एथलीट्स वोंट बी अलावड आनी एक गोश्ट तो तिलक मैदान जो आसा तो तिलक मैदान स्पीकर सर फुटबॉल ग्रावंड जावन आसा ताजेर येवन कोणी म्हाका क्रिकेट जर मागली जाल्यार आय वोंट बी अलाविंग दॅट कारण थंय पीच घालची पडटली फाल्यां सकाळीं ते क्रिकेट जर ते क्रिकेटिची गरज ना हांव म्हणटा रनिंगेन कोण वयता डेफिनेटली ते स्पेसिफीक तूं आयडेंटिफाय कर लिस्ट कर आनी तांकां ओपन दवर खेळपाक म्हज्या प्रश्नाक हांवें उत्तर दिलां
क्रिकेटीचे हांगा ना हांव तो फिटनेस जर खंयच्या डिसिप्लिनान जाय तो सकाळी येवन जॉगिंग करता वॉकिंग करता तालुकार तांकां एक बसून घ्या. लिस्ट डिपार्टमेंटांतल्यान घे आनी ते आयडी कार्ड करून तांकां ओपन दवर संजय तारुलकार तर बसून सर हांवें म्हणलां ऑलरेडी आयडी कार्ड आमी मॅन्डेटरी करता आनी तुमच्या खातीर आमी ओपन करता फक्त तुमी टायम स्लॉट जो सांगपाचो लास्ट हांवें इव्हिनिंग टायम हांवें ऑलरेडी आदरणीय आमदाराक हांवें सांगिल्लें आसात की 4:30 to 6:30 द ग्राउंड वील बी ओपन फॉर द पब्लीक सब्जेक्ट टू द कॉम्प्लायींग ऑफ सर्टन कंडिशन्स विच वील बी इम्पोज्ड बाय माय डिपार्टमेंट. तुम्ही पळयतात GNH.